सगळी उभी राहून आम्ही गायन गाऊया. आपटोन साहेबा पडला आय 1 पान 116 आय 1 पेज 116. आपटोन साहेबा पडला glory रावशोटला Soglang tuमकां देव बरो दिसtiu. संपलोल्या कामील बोर्जीस हाका देवान सुर्गीचें सुख फावो करूंक ही मिसाचे बेटींत आमी मागताव. त्याच बरोबर कार्दोज वाडो हांगासर रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागताव. आल्बर्ट फाल्कांव, फ्रांसीस फाल्कांव, जो मारिया मोंतेरो, आग्नेल फाल्कांव, रेमेडियस फाल्कांव, इनासियो फाल्कांव, फिलिप पेरेरा, विन्सेंट क्रास्टो, जो मार्टिन्स. आनी आमची मागणी गरजो देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. आनी हे पवित्र गूट समारंभूक आमची पातकां वळखून घेवया. सर्पद्विदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांतून तोंडान चालून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच साकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थया. सर्वेस्परा तुज्या वैभवा मुखार आमी खालतीपणी मागता. आमची सुरवणेची परब जितली लागीं पावत येता तितले व्हडे भक्तीन पास्काचो गूट समारंभूक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरेमियास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांवें अशी आज्ञा केली, म्हज्या उतराक पालो दियात आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी पोरजां. हांवें तुमकां वाट दाखयल्या ती न्हीद दवरात आनी तुमकां सूख मेळटलें. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीत दिवं ना. आपल्याच वायट काळजाचे बुद्धी प्रमाणे ती चल्ली. आपले तोंड म्हाका दाखोवंक ना.
म्हाका तांणी पाट केली. तुमचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सोरले त्या दिसा तावन ते आज पर्यंत दिसान दीस पुरो जाले म्हणून नासतना हांवें तुमेशी सगळ्या म्हज्या सेवकाक प्रवाद्यांक धाडल्यात. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीत दिवंक ना. आपली मान तान केली आनी आपल्या पुर्वजां परस ती पाश्ट जाली. हे सगळे सांग तांकां, पूण ताका ती चीत दिवची नात. तांकां उलो मारशी जाल्यार तुका जाप दिवची नात. देखून तांकां अशें सांग, ही पोरजां सर्वेस्परां आपल्या देवाच्या उतराक जीत दिना आनी ताची शिडकावणी मानून घेना. विस्वाशीपण म्हळ्यार नाच. हे उतर लेगून ताच्या तोंडांतल्यान सोरून गेले. सर्वेस्पराचे उतर, देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जातलो, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर कोडप आमचो तारो, ताका वाखाणुया. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोट पडयात तांचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सोगलीं ताची पोरजां चोरवाक वेल्लो शेल्यो. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाग आनी ओरोन्यांत म्हासाक केली तशें तुमची काळजां फातरां वरी दारून करूं नाकात. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोरण्यो देखल्यो, तरी गोरवी मनां सोगली म्हजेर कोपून गेली. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. उद्गार, आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पर, सगळ्या काळजान थावन म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगळोच बोलो आनी काकलुचार. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोवया. जेजू एक देंवचार काडटालो आनी तो मोनो आसलो. पूण देंवचार काडिना फुडें तो मोनो उलोवंक लागलो आनी सगलो लोक अजाप जालो. तरी आसतना त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हळें, बेल्जेबूल देंवचाराच्या पडदाना उदेशी तो देंवचार काडटा. हेर कोण ताची परिक्षा करूंक स्वर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागताले. तांची चिंतना ओळखून ताणें अशें तांकां म्हळें, दर एक राष्ट्र दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार तें पाड जातलें आनी घोरार घर मोडोन पडटलें. म्हणटच सैतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें दवरतलें. तर बेल्जेबुलाचे पदवेन हांव देंवचार काडटां अशें तुमी म्हणटात. हांव बेल्जेबुलाचे पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पदवेन काडटात तर? म्हणटच तेच तुमची नीत करतले. पूण हांव देवाचे पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार देवाचें राज तुमचे थंय खरेंच पावलेशें जालें. कोणेक बोलीश मनीस हातयारां घेवन आपले रावणे राखीत जाल्यार ताचे कोडे आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेकूय बोलीश दुसरो एकलो येवन ताका आरोयत तेदना ज्या हातयारांचेर तो पातयेतालो ती सगळी काण घेवन तो ताचो माल वांटलो. म्हज्या बागाना तो म्हजे आड आसा आनी म्हजे बरोबर पुजायना तो शिपडायता. सुमयाचे
शुभ वर्तमान. वखाणणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबू बिनानो, जेजू बरो वावर करीत गेलो. मिलाग्री केल्यो, देवाचे उतर पुरगटले, देंवचार काडले, जेवण वाडले. तर एक वार बासांनी वावर करीत गेलो, पूण हो वावर करता तो जायत्या बाबा भयणांक आळकोट जातालो. अदीक करून फारिजियो, धर्मशास्त्री, सादो लोक आसा ताचे बरोबर भोंवतात. तांणी देवाचें राज मानून घेतलोलें, आपलें जिवीत न्हवसुरलोलें, पातकी बरें जालोलें. पूण थोड्यांची मनां मानून जेजूक मानून घेनात आनी जेजूचो वावर भुरग्यान ते बरे नदरेन पळयनात. तो देंवचाराच्या पडदाना उदेशी देंवचार काडटा. प्रधान म्हणजे चीफ, म्हणूंक जाता लुसिफर, सैतान, बेल्झेबूल, जो देवाची आड गेलोलो आंज बुडवो. लुसिफर पावर आसा ताका, दुबाव ना हातून. पूण जेजू देंवचार काडटा जाल्यार ते लुसिफराक आनी ताचे राजाचे निसणटोण हे जुदियो मानून घेवं, थोडे जुदियो मानून घेवंक सोदिनात. दुसरी वस्त आसतात, जेजू तांकां प्रश्न करता, हांव तर देंवचाराच्या प्रधाना उदेशी देंवचार काडटा जाल्यार तुमचेशी जुदेव लोक, एक्सॉर्सिस्ट आमी म्हणटा, देंवचार काडटाले, ते कोणाचे पदवेन काडटात? देंवचार काडप म्हणल्यार एका मनशाक देवाचे कृपेन पोत्तून हाडप. जंय देंवचार आसा थंय देवाची कृपा ना. हांव तरी ह्या भावाक भयणीक देवाचे कृपेन हाडटा आनी जुदेवूय लोक जाय तो देंवचार काडटाले, ते कृपेन हाडटाले जाल्यार हांव म्हजेच हाड, म्हजेच राज दोशी कोचचो ना. आनी देंवचारूय आपणाचेर हाडूच आपणाचेंच राज दोशी कोचचो ना. हे जेजू कितें भाशेन ताका सांगूंक सोदता. आमी मनान दवरूंक जाय, देंवचाराक पदवी आसा, पूण ती पदवी देवाचे पदवेवून व्हड न्हय. देवाची पदवी, जेजूची पदवी सगळे वायट नाश करपाक पुरो. हाका लागून उपरांत आमकां मेवता, कोण एकलो राष्ट्र बांदतलो जाल्यार आपणाची हातयारां घेवन राखता. कोणूय आनीक बलिश्ट आयलो जाल्यार ताचेर आनीक राखूंक जायना. हो सैतान आपणाचें राज स्थापूंक संवसारांत वावुरता. पूण आमी सदांच मनान दवरूंक जाय, देवाचें राज, देवाची पदवी ताचेवून अदीक व्हडती. आनी देवाची पदवी अदीक व्हडटी जाल्यार हे पदवेक आमी खालती रावची गरज आसा. ही पदवी आमकां ल्हानविकायेन जिवंक, बोगसोने वांटूंक, सेवा दिवंक, तोंडांतल्यान बरीं उतरां, बऱ्यो कन्यो आमच्यो भायर सरूंक आमकां आपले स्फुर्तेन गोठायेन भरतली. दुसऱ्या उतरांनी देवाचो आत्मो आमचे भितर वावुरतलो, स्पिरीट ऑफ गॉड, नॉट द स्पिरीट ऑफ द इवल वन. सदांच देवाच्या आत्म्याक आमच्या जिवितांत सुवात दिवन जें कितें आमच्या जिवितांत वायट आसा, खोटेपण आसा, बरें न्हय, मेडेपण आसा, तांचेर जैत व्हरूंक देवाचो आदार मिसाचे भेटेंत मागुया. मिठोने आमी गायन गावया C40 वेदीचे उंड्यार सवे पान 40 C43 पेज 46. वेदीचे उंड्यार सवे आमची काळजां दवरता, सुकाळी दूत सोराव गेले, जेजू तुका भेटयता. सुकाळी दूत सोराव गेले, जेजू तुका भेटयता.
म्हज्या भावा भयणांनो, हे आमचें बलिदान सोरपदविदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा, तुजे पोरजेक सगल्या खोटेपणाच्या वशांतली शुद्ध निर्मळ कर. एपरी तिची दानां तुका मानो आनी तुज्या स्वताची इनामां तूं तिका बासायताय देखून ती फुटकिऱ्या दादूसपणाक लोबदोना जावंक आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सव्या आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय वर्षा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भुरग्यांच्या बरेपणा पासत तांची काळजां मनां परतून शुद्ध आनी नवी करूंक अशें तांच्या वडोवण्यांतली सुटून सरतल्या वस्तूंचो फावो ते परी उपयोग करून सोरनांत तसल्या वस्तूंक लोबदूंक सासणाच्या वस्तूंची दायजी जावंक अखेरीत काळ तुवें फावो केलाय. देखून सोर देवदूतां आनी संतां भक्तां संगाती थांबून आसतना तुजी स्तुती गायता. Sorgari संसार तुझ्या वैभवान होसाना उस्वर्गी सर्वेस्पराची नावी येता तो सुभागी. होसाना उस्वर्गी. सर्वेस्पराक रोस न्हू पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खालच घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खालस. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूळ सुम्यामी ओडो खाता आमी एका शीतले येता तिले बाकी तू बरो तेसोर तुझे मरण गोलगोटा. देखून सर्वेस्परा, सुमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खालस भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या बागीबोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या दारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान ओतोरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन ओतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अशें आंकवार मारये देवाची माई संगाती, बागीबोन जुजे तिचो पोती, बागीबोन धर्मदुतांनी काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ठाई पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक मागता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाच्यान ओतरेकतोल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राज दी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटे आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. एक तुजी आदरे आमकां D9 पान 51 D9 पेज 51. एक तुजी आदरे आमकां तुवें आमचो मुखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आदार करचो. एक तुजी आदरे आमकां तुवें आमचो मुखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आदार करचो. बाबान तुजो मुखेलो तसोच आमचो गेलो तुवें. बाबाच्या मोगान तूं रावून तशींच आमी तुज्या रावचे. एक तुजी आदरे आमकां तुवें आमचो मुखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आदार करचो. एक तुजी आदरे आमकां तुवें आमचो मुखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आदार करचो. प्रार्थया. सर्वेस्परा संस्कारांनी तूं पोसताय तांकां तुज्या दोयाळ आदारान सांबाळ. तांचे गोठायेन तुजे सोडवणीचो फूल गुटाच्या रुपान आनी आमच्या जिविताचे चालीन दिश्टी पडूं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोगाळ बाबा मिडनोफ. फाल्यां शुक्रार सांजे कुर्साची वाट 5:30 वाजता उपरांत मीस मागीर एडोरेशन.
एलोय एलोय लामा सबक्तानी, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय, माय गॉड वाय हॅव यू फॉरसेकन मी. हाचेर आमी फाल्यां नियाळ करतले आनी हो नियाळ चल्ले उपरांत जाल्या उपरांत मागीर आमची पिकोवणी मागूंक बाबा भयणाचेर हात दवरतले आनी देवाची पिकोवणी आमी घेतले. बिस्पान आमचे लागीं मागला फाल्यांचो दीस मागणे आनी उपासान सारूंक अदी करून मिडल इस्ट आनी वेस्ट एशिया हांगासर झूज चलता ते सोंपूंक आनी शांतीताय येवंक फाल्यां हो दीस आमी मागणेन आनी उपासान सारुया. त्याच बरोबर फाल्यां बर्थडे आमच्या पातकुराचो आनी 16th मंडे बर्थडे डिकनाचो, पूण ताका डिकनाक आयताराक आपयला, म्हणजे सगल्यांक ते संडे इवनींग तांकां आपयल्यात. हे पासत फाल्यां ताचे पासत आमी मागतले, पातकुरा पासत मागतले आनी बराबर डिकना पासत मागतले. खंयच्याय मिसाक तुमी येवचे, पूण मागणी तुमी करचें. त्या भायर तुमची खासगी मागणी करता तेन्ना घरा लागीं पातकुरा पासत डिकना पासत मागचें. दुसरें मीस जाल्या उपरांत आमी केक कातरतले. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सर्वेस्पोरा तुजे काकलुतीचेर पातयेवन आमी तुजी दया मागता. ए पोरी आमचे थंय आसा ते आमी तुजेच थावन घेता. तशेंच तुजे कृपेन बरें तें आशोवन आमी आशेता तें करूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. पदवीदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुकार मागणे सामिंगेलीक. सामिंगेल महापुडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिव म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आनी तूं सुर्गेच्या दोलबाराच्या कुंवरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्याक हेमकोणांत लुटून घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक जळपळटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावुया तुजी पवित्राय. आय 30 आनी 2 पान 135. आय 32 पेज 135. तुजी पवित्राय